आयतारा वन मावळिंगे कुडचिरे पंचायतीची ग्रामसभा जाली। कुडचिरे येवपी कोयराचो विलो प्रक्रिया प्रकल्पाक थळाव्यांनी ग्रामसभेन एकमतान विरोध उक्तायला। कुडचिऱ्या सातेरी देवळान खासा ग्रामसभेचे आयोजन केल्ले। पर्यावरण आणि गावच्या अस्तित्वाक धोको निर्माण जावपाक शकता म्हण असले प्रकल्प गावांत नाका अशें थळाव्यांचे म्हणणे आसा। RDX स्कोअर ब्युरो रिपोर्ट। सांगपाक जाय की बाबा आमच्या गावात अशाच्या फाल्यां जावपाच्या जाल्यार तेका पयलीं कळटा की बाबा कोणाच्या घरार हमलो जावपाक जाय कोणाची ना तो जाल्यार तेणें त्या घरांतल्या मेंबराक पयलीं सांगपाचें बाबा 8 दिसां भितर अशें जावपाचें तुज्या घरा जाल्यार तेका त्या बद्दल कांय ना कांय तरी सोल्युशन पंचायतीक दिवपाचें नाल्यार तो आनी कोणा वरवीं सोल्युशन घेवंक शकता। डायरेक्ट ऑन द स्पॉट अशें गांवाचेर येवन हमलो करप ते बरोबर न्हू। आतां तेच तशें आमकां कळ्ळें ऑन द स्पॉट जाल्यार फातोडी पांचांक बघ जाल्यार हांगा पोलीस पळयता लोक कोण कामाक गेले कोण हाडले नसले थोडे हाडलेले बाबडे येयले ते पूण अशें न्हू की जो पर्यंत मॉडर्न न्हू जाल्यार बाबा गांवांक कळच्या शिवाय अशें पुलीस ऑन द स्पॉट धाडप हें बरोबर ना। हेच्या पयलीं आजून पर्यंत अशें पुलीस कुडचिऱ्या गांवांत येवन आसले पंचायतीचें परमिशन घेवंक ना NOC घेवंक ना। ते कितें म्हणटा की कुडचिऱ्या आतां फूल गव्हर्मेंट लँड जर म्हणटा जाल्यार ही आमची घरां ती गव्हर्मेंटान पडली। फाल्यां सकाळीं जर आमची जर हेंच्यांनी ऑर्डर काडली की घरां ओडया म्हणून कुडचीची फूल घरां ओडया आनी तेंच्यांनी जर पंचायतीक इन्फॉर्म करूंक ना आमकां केन्ना कळटलें जेन्ना आमचे हांगा ते येतले कितें आपले कितें मशिनां बिशिनां घेवन येतले तेन्ना आमकां कळटलें की बाबा हे घरां ओडोवपाचें आहा म्हणून तेन्ना आमी कितें करपाचें हो आमचो एक पॉयंट आहा। एक्चुअली तेंच्यांनी पयलीं पंचायतीक एक 8 दीस पयलीं कळोवपाक जाय तुमचें कितें आमी करूं एक्शन घेवपाचें आसा। तेंच्यांनी डायरेक्ट वरसून NOC घेतल्यार आमकां कशें कळटलें की फाल्यां आमची घरां ओडोवपाचीं जाल्यार आनी कितें ओडोवपाचें आनी कितें करपाचें तेचेर कितें तरी हें जाय आमकां। नमस्कार, आयज आमची कुडचिऱ्या गांवांत ग्रामसभा जाल्ली तेन्ना ग्रामस्थांक हो गार्बेजचो प्रोजेक्ट हांगासर नाका तेन्ना तेंच्या वांगडा आमी सगळीं जाणां आसा सरपंच उपसरपंच आनी पंच आसा। ग्रामस्थांक तर लोकांक हांगा हो गार्बेजचो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आमकां बी हो नाका कित्याक आमच्या गांवांत हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार खूब सगळी वाट लागतली लोकांची जमनी आसा त्या शिवाय तळयो बांयो सगळें उदक पाड जातलें म्हणून हो आमकां हांगासर प्रोजेक्ट नाका तेन्ना तेंच्या वांगडा सगळ्या लोकां वांगडा ग्रामस्थां वांगडा आमी सगळीं जाणां आसा। सीएमान कोणी हाडे आमदार जो येयलो हांगासर बेकायदेशीर हो आमकां प्रोजेक्ट हाडूंक सोदता आमदारांनी गांवाच्या विरोधान पंचायतीक बॉडी सगळे आपल्या घरा कडेन येयले सीएमान आपोवन आनी तांकां खुशी केले आमी एक कितें तरी वेगळें करता तुमकां बरें लागून करता अशें तांकां सुचयलें आनी हो प्रोजेक्ट आमकां गांवच्या लोकांक कांयच खबर ना तांकां सुचयलें आनी तांकां घरा कडेन व्हरून हांगा परत पावले हांगासर आनी ते ह्या कडाळेक आमी ताका विरोध केलो अशें आनी बाय फोर्सान तेंच्यांनी सर्वे करपाक पुलीस प्रोडक्शन 500,000 रुपया पाठोवन दिले आनी तांकां पुलीस प्रोडक्शन आमी सगळे लोक वचोन ताका कडाडून विरोध केलो भयंकर एका आनी अशेंच आमचो सगळ्या गांवच्या लोकांचो कडाडून विरोध आसता हेच्या फुडें करपाक लागला सर प्रोजेक्ट चालू केलो तरी आमचो कडाडून विरोध आसता। तेन्ना प्लॅन हो जावपाक तेंच्यांनी थंय सर्वे केली आमी थंय आंदोलन केलें पूण तें आमचें बाराजान देवस्थान आहा तें कितक्याशा पिढयांचें तें आमकां कांय खबर ना आनी हे थंय येवन आमची घाण हाडपाक तयारी केली आमकां ना कळटा आमकां सांगपाक जाय आसलें तेंच्यांनी आनी कळोवंक जाय आसलें की आमी बाबा अशें करता तेन्ना आमी तांकां सांगतले आसले हें अशें जावचें न्हू म्हणून आमची भुमिका आमकां नाका कसलोच प्रकल्प गांवांत तुमकां खंयसरूच नाका म्हणजे मुख्यमंत्र्यान तुमकां सुचयल्लें वर्सान गेले आमचो विरोध करतले आमी बाय फोर्सान। मुख्यमंत्र्यान एक सुचयल्लें की तुमकां जर हांगासर ह्या जाग्यार नाका जाल्यार दुसरो जागो तुमी दाखोवचो अशें म्हणून तुमकां सुचयल्लें तुमकां गांवांत खंयसरूच नाका आमी दाखोवंकय शकना थंयसरूय नाका आनी दुसरे कडेन खंयसरूच नाका कुडचिऱ्यान खंयसरूच नाका गव्हर्मेंट लँडार नाका आनी प्रायवेटाचेरूच नाका खंय करिना ते भायले आमचे एरिया सोडून कुडचिरे सोडून कुडचेर तुमी जावपाक दिवचेच ना। आमचे देवूळ आसा थंय देव आसा खेळटा आनी हे न्हंयचें उदक आमी खाता आनी आमी ते न्हंयच्या उदकाचो सगळो हें करता फायदो घेता आमकां ते फाल्यां हें उदक हें पाड जातलें तेन्ना आमी खंय वचपाचें आमकां गव्हर्मेंट कितें करतलो आमचें